अबकारी खात्याच्या फ्लाइंग स्क्वॉड पथकान कुंकळे उद्देगीक वस्तूंक वाठारांत धाड घालून 3,346 लिटर सोरो जप्त केलो। ह्या सोऱ्याचो मोल 8,41,710 रुपया जाता, जाल्यार सोरो व्हरपाक वापरिल्ल्या गाडयेचें मोल 25 लाख रुपया जाता। गाडये सयत जप्त केल्ल्या मुद्देमालाचें मोल 33,41,710 रुपया जाता। रॉयल ब्लू विस्कीच्यो 200 बॉक्सांक जाल्यार ऑफिसर चॉयस विस्कीची 168 बॉक्सां आसात। बिरेस्तारा राती अबकारी खात्याचे पुलीस ह्या गाडये फाटल्यान आशिल्ले असो दुबाव ड्रायव्हराक आयिल्ल्यान तांणी गाडी दवरून पळ काडलो अशी माहिती अबकारी खात्याचो निरीक्षक शंभा नायक हांणी दिली। आज सकाळी आमी हे हांगा आमच्या फ्लाइंग स्क्वॉडान हो कंटेनर ट्रक हांगा डिटेन केले कडेन आसा आनी ह्या कंटेनर ट्रकाक सोरो आसलो। सोरो तितूंत ऑफिसर चॉयस विस्की आसलेली आनीक रॉयल ब्लू विस्की आसा। सो रॉयल ब्लू विस्की म्हणटा तेजे 200 काशे आसात आनी ऑफिसर चॉयस जे निप्स आसले तेजे 168 पीसीस आसात। एमाउंट टोटल सिजर जाला गाडी धरून 33,41,000। खंय व्हरताले तें अजून इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा तेजेर, सो तें इन्व्हेस्टिगेशन करतले आमी। कितली दीस जाले आमी अशी म्हळ्यार जे अशें भरपाक शकतात तसलेंचेर आमी पाळत दवरले कडेन आसा आनी तो पाळतीचोच नतिजा म्हळ्यार ह्या सिजर मेळ्ळो। कोणाल ब्रँड जो ऑफिसर चॉयस विस्की आसा तो ब्रँड महाराष्ट्रा मॅन्युफॅक्चर जाता आनी हांगा येता गोंयांत इम्पोर्ट जाता। आनी रॉयल क्वीन विस्की ती कोणाची ती आमी आयडेंटिफाय करता, खंय बॉटलींग जातात तें आमी इन्व्हेस्टिगेशन करतले। डिटेन ट्रक ड्रायव्हर नासलो, सो अशें दिसता की राती आमी गाडयेच्या फाटल्यान आसले, मे बी ताका डावट मारून ट्रक ड्रायव्हर हांगच्यान गाडी हांगा दवरून ताणें पळ काडली आसपाक शकता।